अशें ना. वेळ केन्ना येवपाचो तर तो येतलो एक्झॅक्टली केन्ना? तें सांगूंक जावचें ना म्हज्यान. पूण शिकार सुद्दां करपाक कोणीय बसता पळय तो पयलींच सांगना न्ही आपूण शिकार अशी मारतलो म्हणून. ती जेन्ना तुजे हाजे बंदुकीच्या टप्प्यान येतली तेन्नाच शिकार करप आसता. तुमी शिकारी? शिकारी म्हणजे हरशीं हांव वाग तेजो, पूण वाग शिकार करपाक एका जाग्यार कसो बसता तुवें जंगलान वचून पळोवपा जाय ताजे कडेन कितले पाशेस आसता ते. ओके, लोकसभा जेन्ना आतां इलेक्शन येतलें तेन्ना हाजे पयलीं आमी इंटरव्यून विचारिल्लें, परत नांव आतां चड क्लोजर आयिल्लें आसा. देर आर न्यूज की तुमी NCP जॉयन जाता आनी उत्तरेच्यान कॉन्टेस्ट करता. हांव खंयच्याच पक्षाक जॉयन जायना एज ऑफ टुडे. खंयच्याच पक्षाक कडेन हात मेळवणी करपाचोय म्हजो विचार ना. इवन लोकसभेच्या निवडणुकी संदर्भांत खंयच्याच ना? एब्सोल्युटली नॉट. ऑफर्स आसा तुमकां? ऑफर्स पळय, ऑफर्स कोणाकूय दिवपाक शकता. हांवें मेड नो बोन्स अबावट इट. ऑफर घेतल्याचेर आसा न्ही. आयल्या पूण हांव जर म्हज्या सिद्धांताचेर ठाम आसा, हांव अमकें करतलो काय ना तमकें करतलो काय ना जाल्यार कोणें 100 ऑफरी दिवं म्हाका फरक कितें पडटा. ऑफर्स आयल्या पूण आयिल्ल्यो बट दॅट इज इममटेरियल. यू आर नॉट ताणी टेकिंग. आनी कोणाकूय केल्यो आसतल्यो. आय एम नॉट टेकिंग एनी ऑफर. सो फॉर अस टू अंडरस्टँड तुमची ही भुमिका लोकसभा इलेक्शन म्हणसर चालू आसतली की तुमी भाजपाचो जो उमेदवार आसतलो ताका सपोर्ट करतले उत्तर गोंय? नक्की. BJPच्या प्रत्येक आमदारान BJPच्या विजया खातीर काम करचें पडटलें. हांव ताका अपवाद कित्याक आसतलो? इवन आय हॅव टू वर्क. आय हॅव टू एन्श्योर माय पार्टीज विक्ट्री. नो बट यू हॅड ऑलरेडी सेड म्हाकाय स्वप्न आसा आपूण पार्लमेंटान वचपाक. आसा. हांवें म्हजी इच्छा अजून खंय हें केलें तर अजुनूय आसा. कशें जातलें तर तें? फुडलें इलेक्शन हाका जावपाक शकता लोकसभेक. ह्या जावन फुडल्या लोकसभेक आय हॅव अ ड्रीम टू गो टू लोकसभा. दॅट आय हॅव नेवर हिडन. तें लिपोवन कित्याक दवरपाचें? इमिडिएट ड्रीम ना तें? इमिजिएट आतां पार्टीन कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्या म्हणटकच हाव कॅन वी से नाव. आमी म्हणप बरोबर जायना न्ही. बट यू हॅड पूट युअर स्टेक की आपल्याक कॉन्टेस्ट करपा जाय म्हणून. पण ताच्या पयलीं ताणें डिक्लेअर केलें न्ही कॅन्डिडेट. आनी यू आर हॅपी वीथ द कॅन्डिडेट? वी आर हॅपी म्हणजे आमी वाय शूड वी एक्सरसायज अवर ओपिनियन. पार्टी दिता ते कॅन्डिडेट आमचे कोणूय आसूं मागीर तो. सो NCP वांगडा उलोवणी बिलोवणी ही सगळीं दारां आतां सद्या बंद. विष्णू वाघ वील बी देर इन BJP फॉर नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन एटलिस्ट. एटलिस्ट म्हणजे कित्याक एटलिस्ट? एवरी टायम पॉलिटिकल सिच्युएशन चेंज जाता. एवरी टायम यू आर इन द पिक्चर. चेंज जाता तो भाग वेगळो. एज ऑफ टुडे तुमकां हांव सांगता न्ही. यू आर सेइंग एज ऑफ टुडे? आय एम विथ BJP. हां, आय वील कंटिन्यू टू बी विथ BJP. वील कंटिन्यू टू बी विथ BJP. ओके, हे भंडारी समाज बी जे पॉलिटिक्स चलता पळय न्ही तेन्ना सडनली तुमचो एक स्टेटमेंट मातलो की आपूण सारस्वतांचो लिडर म्हणून. तें कितें आशिल्लें? यू शूड सी इन द रायट कॉन्टेक्स्ट न्ही. सांगा. ताच्या फाटलो अर्थ समजून घेवपाक जाय. हांगा कितें आसा जाती पातीचेर विधानां खूब जाता पण ते जो कोणी कितें उलयता त्या शब्दांचो अर्थ कितें हें समजुपाक जाय. जेन्ना हांवें म्हटलें की मीच सारस्वतांचा नेता अशें म्हणलें तेन्ना सारस्वत हो शब्द कोणा खातीर वापरता हें लक्षांत घेवंक जाय. सारस्वत म्हणजे सरस्वतीचे उपासक. सरस्वतीचे उपासक म्हणजे जे सरस्वतीची पुजा करता ते. सरस्वतीची पुजा देवाऱ्यान घालून करता ते न्ही. सरस्वतीची पुजा शब्दांनी करतात ते म्हणजे साहित्यीक. आतां हांव एक साहित्यीक. नॅचरली पयलीं साहित्यीक मंडळ आसताले तांकां साहित्यीक मंडळ म्हणनाशिल्ले. महाराष्ट्र सारस्वत मंडळ म्हणटाले, मुंबई सारस्वत मंडळ म्हणटाले. ते अर्थान हांव बरोवपी येना तें नांव सारस्वत. सो वॉट इज रॉंग इन दॅट? सो भंडारीचो अर्थ कितें तर? कित्याचो? भंडारी भंडारी म्हणजे जे भांडार सांबाळटात पळय म्हणजे खजिनो सांबाळटात ते भंडारी. तांचो लिडर ना तुमी? कोणाचो? भंडारींचो? ना पण खजिनो कोणा कडेन आसा सद्या? भंडारी समाजा कडेन बावड्या कडेन खजिनोच ना जाल्यार तांचो खजिनो जाल्यार रितो. सो तुमी भंडारी समाजाचे लिडर? इतिहासान एक तेंपार खूब वैभवशाली आशिल्ले भंडारी समाज. पण आतां तांकां सगळ्या सरकारी मदतीची OBCची आरक्षणांची गरज आसा. ताच्या खातीर आमी झगडटा न्ही. तांच्या वतीन तुमी झगडटले? तांच्या खातीर झगडटा हांव. फक्त सी इट इज नॉट ओन्ली भंडारी समाज. OBC मीन्स देर आर 19 कास्ट इन दॅट. तातूंत भंडारी आसा, खारवी आसा, सद्या अजुनूय धनगरूय आसा, कलयकर आसा, नाथजोगी आसा, गोसावी आसा, ठाकर आसा, क्रिश्चन रेनेर आसा, नागरी आसात, रापणकार आसात. कितले लोक आसा. आय एम फायटींग फॉर ऑल ऑफ देम. एक एकटे जाती खातीर न्ही.
ओके एक गजाल जेन्ना स्टार्टींग जेन्ना सरकार घडलें तेन्ना जालें की तुमी मिनिस्टरशीप सोदता म्हणून आनी ताजे उपरांत जेन्ना जेन्ना तुमी स्टेटमेंट इशू केलो तेन्ना तेन्ना प्रत्येकान म्हटलें ना विष्णूक मिनिस्टरशीप जाय म्हणून तो अशें प्रेशर हाडटा म्हणून तुमकां मिनिस्टरशीप जाय सी पळय सांगता तूं फाल्यां खंयच्याय न्यूजपेपरान कोणी सब एडिटर म्हणून जर जॉयन जालो आनी जर ताका तुवें विचारलें तूं आयुश्यभर सब एडिटर रावतलो तो तूं कितें सांगतलो ना केन्ना तरी आपूण चीफ सब जातलो म्हणटलो ताजे नंतर केन्ना तरी आपूण न्यूज एडिटर जातलो केन्ना तरी आपूण एडिटर जातलो हें स्वप्न घेवन जर कोण येना जाल्यार ताणें सब एडिटरूच जावपाक तयारी करपाक जाय राजकारणांत जेन्ना आमी आयला हांव आयलां तेन्ना हांव फक्त आमदार जावपाक येवना आय मेक इट व्हेरी क्लियर म्हाका कॉन्फिडन्स आसा की माय मॅटर ऑर म्हजी बुद्धिमत्ता जी आसा ती मिनिस्टरय जावपाच्या लायकीची आसा हें म्हाका जेन्ना दिसता तेन्ना फक्त आमदार रावपाचेर हांव समाधान कित्याक मानूं तुमी डिमांड केलो की आपल्याक मिनिस्टर करचो म्हणून. हांवें डिमांड करूं ना तुमी पक्षा कडेन मागून आशिल्लें कोणा कडेन पक्षा कडेन मागून हांवें कोणा कडेन मिनिस्ट्री मागूं नाशिल्ली इट वॉज एश्युअर्ड टू अस एश्युअर्ड टू यू हांवें मागूं ना कोणा कडेन मागीर परत कित्याक मेळुना तर तुमकां तें आतां म्हाका खंय खबर पूण आमचो मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास आसा ते एश्युरन्साचेर विश्वास आसा की केन्ना तरी मेळटली म्हणून ऑफकोर्स ओके एक मदीं आनी एक गजाल जाली की तुमकां चॅरमॅन ऑफ ESG म्हणून एनावन्स करतले अशें जालें दॅट वॉज वन ऑफ लायक पर्क्स तुमकां बर्थडेच्या आदले दिसा एनावन्समेंट केलें आज बरोबर ताका 2 म्हयने जाता जाले चॅरमॅन तुमी त्या घटनेक चॅरमॅन ही जाले अनावन्समेंट ज्या दीस केल्ली 23 तारखेर केल्ली ती आज ताका बरोबर 2 म्हयने जातात चॅरमॅन जाले काय जावना तुमी अजून जावना अजून तो डिमांड तरी तुमी मागला यू स्टील हॅव कॉन्फिडन्स इन CM म्हाका म्हज्या खातीर कितें मागपाचो म्हजो स्वभावूच ना आय हॅव नॉट आस्क्ड फॉर एनीथींग चीफ मिनिस्टराक जेन्ना तो दिनसो दिसता तेन्ना ताका दिवनी आमचो ताचेर विश्वास आसा ओके बिसायड्स दीस पॉलिटिक्स इफी बद्दल स्टार्टींग जेन्ना तुमी ESG हातीन घेतिल्ली तेन्ना गोंयकारपण स्वाभिमान गोंय वर्सीस दिल्ली नॉट मे बी वर्सीस पूण गोंय आनी दिल्ली हाजे मदीं फरक की तांणी कित्याक आमचे रायट्स घेवचे आमी करतले अशें जाल्लें उपरांत अशें जालें की मागीर तुमी म्हटलें ना आमी तांचे कडेन समजून घेतलें आनी आमी आतां समजत घेवन इफी करतले म्हणून वॉट टोन डावन कित्याक जालें तुमी टोन डावन नासती पळय हांव अजून आक्रमक जावंक शकना हांव सद्या ESGचो कोण आसा वायस चॅरमॅन हांव आसा वायस चेअरमन आय कॅनॉट डिक्टेट एंड डिझायन पॉलिसीज ऑफ एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा जर हांव चेअरमन आशिल्लो आय कूड हॅव डिक्टेटेड माय टर्म्स सोसायटीज टर्म्स टू द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल जेन्ना म्हजे कडेन तें पोजिशनूच ना तेन्ना तें आसपाचो हांव कित्याक काडूं सो आय हॅव टू फॉलो इन लायन वीथ वॉट माय हायर ऑथॉरिटीज डिसायड बट CM has said you have all the powers as a chairman. टू सेज CMन सांगला वेर एम आय हॅविंग द पावर मिडियाक ताणें सांगलां की यू हॅव ऑल द पावर्स एज अ चेअरमन मिडियाक सांगलें म्हणून पावर म्हजे कडेन येता अशें ना न्ही मिडियाक सांगलें म्हणून म्हज्या हातान पावर आसा जर हांव वागपाक लागलो फाल्यां हांव बेफाम जातलो कितेंय करतलो न्ही पूण आयडियली ESG आतां तुमी यू आर हेडींग ऑलमोस्ट लायक सेकंड इन कमांड ऑफ ESG थंय हांव काम जें म्हज्यान जितलें आसा कॉन्ट्रिब्युशन तितलें हांव दिता म्हजें इफी वॉट वी कॅन इन माय पावर्स जितलें आसा तितलें हांवें सांगिल्लें की तो MOUन बदल करा म्हणून बदल हांवें सजेस्ट करून दिल्ले MOU सायन करपाक वता ते वता कोण चीफ सेक्रेटरी वता आनी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन वता तांचें काम आशिल्लें आमी सांगिल्लें बदल इनकॉर्पोरेट करून घेवपाचें ताणें कांय करूं ना तें इट इज अप टू देम यू आर फेड अप नॉट एट ऑल युअर टोन सावंड्स फेड अप आय एम एनकरेज्ड एनकरेज कशें जालें हातून तुमचें आयकना जातकर ना पयर ते गाराणें घाल्ल्याच्यान मातसो रिज्युवेनेट जालो आतां हांव तेंकां नाव तकली नाव आय एम टेलिंग यू व्हेरी स्पेसिफिकली आय एम ब्रिमींग वीथ कॉन्फिडन्स कॉन्फिडन्स ऑफ वॉट कॉन्फिडन्स ऑफ वॉट एवर ऑफ कमिंग अहेड of Again- surging ahead. इन पॉलिटिकल करियर Yeah, whatever, all fields. Why only political? Even in literary, theatre, everywhere. सो गाराण्याचो इम्पॅक्ट जालो जावपाक लागला. I feel some positive signals फ्रॉम from within. नॉट फ्रॉम आउटसायड From दोज हू outside? मॅटर्स See, when you have positive signals from within, it affects the outside circumstances also. यू आर गोईंग इन टू भायलें वातावरणूय चेंज जाता. यू आर गोईंग टू स्पिरिच्युअल मोड I have been in spiritual mode for last 20 years. 20 वर्सांच्यान म्हजो स्पिरिच्युअलिटीचो अभ्यास आहा. सो ताजे बद्दल म्हाका कांय म्हज्या मनान येना. सो इन नटशेल तुमचे जे वेगवेगळे विशय आशिल्ले ते आतां पूर्ण जातले आनी तुमकां कंप्लेन करपाक कांयच जागो आसचो ना अशें दिसता तुमकां थँक्स टू गाराणे कंप्लेन जावपाक कांयच जागो आसपाना
कित्याक घराण्याक लागून म्हणजे इम्पॅक्ट जातलो आनी तुमच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य जातल्यो, मुद्दे सॉल्व जातलो. प्रश्न विश्वासाचो आसता. आमी जेन्ना समजतात की समज म्हाका दिसलें की रुपेश हो बरो मनीस आनी ताजे मदीं कांय आशिल्ल्यो क्वॉलिटी पूण आतां तो बरो जाला, हो विश्वास हांवें ताजेर दवरत जाल्यार म्हाका दिसता तो खरोच बरो जाल्ल्या भशेन निदान वागतलो तरी. सो आपणाक कितें दिसता भितरल्यान कॉन्फिडन्स तें म्हत्वाचें. यू हॅव फूल कॉन्फिडन्स इन चीफ मिनिस्टर. फुल्ली. Okay, as a last question, as we are running short of time, इफी आसा पळय न्ही, आतां जी इफी फोर्थ कमिंग इफी आसतली ताजेर विष्णू वाघाचो इम्पॅक्ट दिसटी पडटलो की बाबा विष्णू वाघान केल्ली इफी, विष्णू वाघ जेन्ना ESGचो आशिल्लो तेन्नाची इफी अशें दिसतलें? डेफिनेटली Changes कितें दिसतलो. चेंजीस म्हणजे यू वील सी मोर थिंग्स फोकस्ड ऑन सिनेमा. जे भायर पळय जी खूब जात्रा बित्राची जाता ही सगळी हांव काडपाक सोदतां. आनी ताज्या बदला म्हजो एक एफर्ट असो आसा की जे जे राज्यांतलीं फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन्स किंवा कावन्सिल्स आसा पळय तांकां इनवायट करून तांचें प्रेजेंटेशन घेवचें. म्हणजे आयनॉक्स, GMC हाजे ऑपोजीट जी प्रोमेनाड आसा, ह्या प्रोमेनाडीन जी पळय हाजी दुकानां सगळीं मांडटा, शोरमा आनी बिरयानी असलें थंय कांय आसूं जायना. देर शूड बी ओन्ली फिल्म रिलेटेड एक्टिविटीज ऑन दॅट एंटायर स्ट्रीट. आनी खावपाचें पिवपाचें जाल्यार आमी खंय तरी दुसरे कडेन तें करूं येता. सेकंडली आमच्या कांपाला वयले जे कांय रस्ते आसात दोज आय वॉन्ट टू डिक्लेअर एज हेरिटेज सीट्स आनी थंय रिलेटेड टू गोवन हेरिटेज आनी इंडियन हेरिटेज अशे कांय प्रोग्राम्स करपाचे आसात. थर्डली एक आतां आमचो एक भर आसतलो हे इफीन तो आमचे नॉर्थ इस्ट जो हें आसा ताजेर एक फोकस आसतलो नॉर्थ इस्टाचेर. आनी खुबशे लोककलाकार, खुबशे नॉर्थाचे कलाकार हे हांगा येतले, तांची पब्लीक परफॉर्मन्स जातली. ते भायर तांचे आर्ट जी आसा फोक आर्ट ती शोकेस जातली सगळी. आनी कोंकणी सिनेमा केव्हां मेळटलो? कोंकणी सिनेमाचो आमी तांचे कडेन घाल्लो अजून ते रिवर्ट जावना कांय. दे हॅड एग्रीड पण तांणी कांय रिवर्ट करूं ना. MOUन कांय ना ते? MOUनय कांय ना अजून. ओके. सो बट बेसिकली दीस ही जी भायल्यो ज्यो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आसा पळय तातूंत जेवण बिवण वचून तेंच्यान सगळे धरून आमी हें करतले आनीक अंदू आमी शिकतले सगळे आनी पूर्व तयारी करतले मागीर स्वतंत्रपणे इफी करपाची. स्वतंत्रपणे इफी करपाची पूर्व तयारी करतले. हे आशिल्ले विष्णू वाघ. गाराणें घातल्या उपरांत खुबसो इम्पॅक्ट जालो म्हणटा ते की ताका लागून विदिनूय तांच्या एनर्जी आयिल्ली आसा आनी भायल्यान ज्यो तांच्यो वेगवेगळ्यो मागण्यो किंवा वेगवेगळ्यो कन्सर्न आशिल्ल्यो त्यो सुटाव्यो जातल्यो अशें तांकां दिसता. तांकां कोणा कडेन सद्या कंप्लेन ना. मिडिया कडेन उलयतले ते पॉझिटीव उलयतले, सरकारा बद्दल पॉझिटीव उलयतले आनी कला अकादमी बद्दल उलयतले आनी जर कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितेंय प्रॉब्लेम आसत जाल्यार ते उलयतले. पूण मिडिया कडेन उलयतना ते सरकारा विरुद्ध उलोवचे ना. एक मुद्दो तांणी सांगलो की मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शना खातीर तांणी खुबशी गाराणी घातिल्ली पयले सरकाराच्या काळान आनी ताजे उपरांत मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचो प्रश्न भाजपा सरकारूय सद्या मेरेन तरी सोडोवंक शकना. पूण ताणें एक फॉर्मुला दिला. ताणें एक फॉर्मुला दिला आनी तो फॉर्मुला जर पाळीत जाल्यार सरकाराक हो मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचे जे भूत आसा तकले वयले ते काडून उडोवपा खातीर बरेच इजी जातलें. आनी एक खूब म्हत्वाचो विशय तांणी क्लॅरिफाय केला इज ऑन कॅमेरा टू क्लॅरिफाय की NCP वांगडा आपली उलोवणी जावना. आपल्याक प्रपोजल आशिल्ले काय नाशिल्ले ती वेगळी गजाल पूण आपूण NCP जॉयन जावचो ना आनी लोकसभा इलेक्शना खातीर भाजपाच्याच उमेदवाराक सपोर्ट करून ही वेंचणूक जातली. देव बरें करूं विष्णू बाब, तुमी कावंटर पॉयंट कार्यावळीन आयले. You are watching Counterpoint, your own interview series that you watch on your own TV channel Prudent at 7:30 and 9:30 p.m. on every Monday. Keep watching Prudent.